Pesa gora
जेजू तू आमचो आसरो तुझे विनाको आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विनाको आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू सामचे जिन्येचो एकच तारो सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू सामचे जिन्येचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येसळ वंडारा आराधन तुका Alleluia 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 Erkan tuka semyan jezo aglap tuka semyan jezo stuti tuka semyan jezo Aradan tuka semyan jezo man tuka semyan jezo Amarsan tuka semyan jezo stuti tuka semyan jezo Shri tuka semyan jezo man tuka semyan jezo जीवित Alleluia 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 तुका स्तुति तुका हालेलुया 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 जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येसळ वंडारा आराधन तुका बसया बोबिनो आमच्या दोळ्यांनी सम्याचेर आमी दिश्ट घालया उंडो मात्र आमकां हांगासर दिसता आनी ह्या उंड्याच्या रुपार जिवंत जेजू तुजे आनी म्हजे मदें हाजर आसा जिवंत जेजू पळोवंक एक उंडो मात्र संपूर्ण तरेची हाजरी हांगासर आसा मोरयेच्या कुशीन जल्मल्लो देवाचो पूत ह्या संवसारांत येयल्लो कितलेशा पिडेस्तांक गुण केल्लो कितलेशा देवसार लागले ते देवसार दंडयल्लो मेल्ल्या लाजराक पोंडांतलो जिवंत केल्लो कुर्ड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्लो
12 वर्सांचे रक्तस्रावाची पिडा गुण केल्लो. तुवें कुशी वेल्यान तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता म्हूण बरवसो दोन मागल्या कोडकाराक गुण केल्लो. सोम्या म्हज्या घरा ये म्हजी तूं मोहन पावल्या तुवें तिका बरी कर जीवन कर म्हणून त्या घरा आपूण जायराचे दुयेक गुण केल्लो. रात आनी दीस बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आमचेर दिश्ट घालन आमकां राखून व्हरचो. हांवें आनी तुवें बोब मारतना म्हजी बोब आयकून आमच्या बोबेक ताळ्याक खान दिवचो. हांव कश्टां सांपडून दुकां गळयता आसतना म्हज्या पोल्यार गळचीं तीं दुकां पुसचो. धैर्य पुता भियेनाका म्हणून हांव भियेल्ल्या वेळार कंगाल जाल्ल्या वेळार म्हाका धैर्य दिवचो. म्हणजे जिवितांत तो निराशी जातना पुता तुवें भियेनाका हांव आसा तुजे सांगता म्हूण बरवसो दिवचो. म्हज्या जिवितांत एकसुरपणान हांव चलतना म्हाका सांगात दिवचो. म्हजे सांगता चलचो. म्हणजे कश्ट ताचेर काण घेवन कशें बरादी कुरीस वावयलो तो हर एक म्हणजे कश्ट आपणाचेर काण घेवन म्हजी दूख म्हजे कश्ट म्हजे कनबदारी उणी करचो. वस्तू जेजू म्हजो बरवसो. कोण ताचेर दिश्ट घालता ताका समाधान मेळटा. समाधान मेळटा. कितलीशी निराशा काण घेवन कितलेशे जण ताचे लागीं आयिल्ले कोणूच निराशा घेवन फाटीं गेले नात. कसली मारेकार पिडा घेवन आयिल्ले पण ताचे जावन बरे जावन गेले. वाटेर भेटली ती स्त्री विधव स्त्री आपल्या पुता खातीर रडताली आनी त्या पुताक ताणें जिवंत केलें. बाबा भयणी उंड्या रोपार तुज्या आनी म्हजे मुखार वचू जेजू त्या गलिलेच्या रस्त्यांनी चललो आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत चलता. हांव एक मेट काडटना म्हजे सांगता तो मेट काडटा. हांव खंती बेजारांत आसतना तो म्हज्या खंती बेजारांत वांटेली जाता. हांव तुका उलो मारतना पुता तुवें हांव आसा तुजे सांगता म्हाका धैर्य दिता. हांव एकसुरो ना. रात आनी दीस म्हजेर दोळो दवरता तो. त्या खातीर उंड्याचें रूप ताणें घेतलां तुज्या आनी म्हजे खातीर. खेद व्हरतो सोमी बरवसो आमच्या जिवितांत. अपोस्तल भियेले सोम्या आमी बुडता म्हाका बाचाव कर. आमी बुडता. तांणी बरो सोगडायलो आनी ह्या वेळार वस्तू जेजो तांचे सांगता आसलो म्हूण भियेनाकात. भियेनाकात. हांव आसा तुमचे सांगता. भियेनाकात. ताणें ताका बुडोवन सोडलें ना. वारें वादळ थंड केलें. बाबा भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची वारें वादळां कश्ट गंत बेजाराय निराशा सरवणी हें सगळें आज थंड करचो गूण करचो पयस करचो. आज आमकां उजवाड दिवचो बरवसो जेजू आमचे मुखार आसा. एक घडीभर आमी पवित्र पुस्तकाक या. परनासल्ल्यान ती वस्तू बरवसो देवान दिल्लो. निराश जाल्ले इस्रायल परजेक देव बरवसो धांवन आसलो. तांणी बरवसो देव धरल्या देवान ताका सोडलें ना. इजिप्तान तुजी बोब त्या देवान आयकली. तांच्या कश्टांक ताणें कान दिले. ताचे दोळे तांच्या कश्टांनी उक्ते केले आनी नवो बरवसो तांकां दिलो. आज तसो जेजू म्हाका आनी तुका बरवसो दिता. आनी त्या देखून त्या जेजूक आमी हर एकलें अर्गांनी ओगलाप दिवया. तुमची जाप
अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू मनशा कुळाच्या आरंभाकच भूमी वैकुटान मोरये मारी पात येवंकच्या सोडवून दरसो बरवसो दिल्ल्या आमच्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू बुडतगला वरवीं सगळो संवसार नाश जाल्ल्या वेळार परतून हांव कितेंच बुडतो घालतना संवसाराची देसवाट करचो ना म्हणून बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू आपल्या देशांतलो अब्रामाक आपयल्ल्या वेळार त्या अब्रामाक अब्राहम हांव तुका दितलो तो गांव तूं वचू आनी तुजे परजां उपजयतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो म्हणून बासावणी दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू भुरगिनांतल्या अब्रामाक मेसूंक तांकां ना तितली नेकेत्रां दाखोवन आनी ती दर्या देगेची रेंव दाखोवन तो म्हणलो ह्या कशें आकाशाचे ते नेकेत्रां बरी आनी त्या दर्याचे रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणून बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू इजिप्तांत गुलामपणांत आशिल्ल्या इस्रायल परजेक तांच्या मस्त कश्टाच्या वेळार तांकां हांव आसां तुमचे संगता म्हणून सांगून त्या परजेक त्या इस्रायल इजिप्तांत सोडून हाडल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू तांबड्या दर्या लागीं एका कुशीन दर्यो आनी एका कुशीन पाराम्याचें सैन ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत इस्रायल परजेक तुवें बचाव केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू इस्रायल परजा कश्टांच्या वेळार आसतना मुयशे मारी पात भियेनाकात थीर रावा सर्वेस्पोर आज तुमचे खातीर झुजतलो शांत रावा म्हूण बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू अरण्यांत इस्रायल परजा भुकेल्ल्या वेळार ती परजाक आसतना थंयसर तांकां खावंक मांस तशेंच कडपांतलें उदक पिवंक दिवन तांची भूक थांबयिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू सिनाय पर्वतार तुवें तुजो मोग करतल्या इस्रायल परजेक प्रत्येक तरान उपादेशच्या परजेक हजार पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग तो दाखयता म्हणून बसवणी दिल्लो बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू सर्वेस्पोर तुमकां कुणान दितलो एक तरणाटी गर्भेस्त स्त्री आसा ती एका पुता जल्म दितली इमानुएल म्हूण ताका आपयतले म्हणून नव्या सडवंडरची बासावणी आमकां दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू तुमचो देव तुमकां सोडूंक येता तेदो कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले अरण्यान झरी पडटल्यो संतोश आनंद भोगतली म्हणल्यार इस्रायल परजेच्या म्हणल्यार उतरांनी इस्रायल परजेक बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळशाक म्हणी विसरत पूण हांव तुमकां विसरचो ना तुजें नांव म्हज्या तळवाताचेर कांतयलां म्हणल्यार उतरांनी निरंतर मोगाचो बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें मांसाचें काळीज हांव फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी मांसाचें काळीज तुमकां दितलो म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो म्हणून एजेकियल प्रावादी मारी पात नव्या जिविताचो बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वयतलो आनी तांची सत्रांय घेतलो हांवूच तांकां सर येतलो तुमी म्हजे बकरे आनी हांव तुमचो देव म्हणल्यार उतरांनी आमकां तुज्या मोगाळ जतनेचो बरवसो दिल्ल्या देवा अर्गांनी उगलाप तुका सुमयान जेसू बाबा भयणी पोरण्या सल्ल्यांत देवान असलो बरवसो दिल्लो आनी हो बरवसो ह्या जेजूती ताणें तो पोंताक पावयलो तो सत केलो आनी ह्या मारीपात आमच्या जिवितांत हांव आसां म्हणलें तें धैर्याचें उतार तर आमकां दिलें आमी एक घडी बोर संतोश पावया धैर्य पावया भाव भयणीनो आमी मस्त जाणा जावं पुरो आमचे पैकी आमकांय थोडी कंत आसा
आमकां थोडें बें आसा आमकां थोडें टेंशन आसा आमकां थोडी मोतीच्यो हिरायो आसात एक तर आमकां आकांत आसा एंग्जायटी आसा हें पुरो आमी काण घेवन भविश्या आज उंड्यार परचे जेजू कडेन आमी मागूंक येयल्या जावं पुरो आमी भिवचें नाका कित्याक बरवसो जावन असो जेजू आमचे मदें आसा आनी तो जेजू आमकां सोडिना ताचें उतार तो पाळटा ताणें आपलो जीव आमचे खातीर दिला आनी सगळें ताचें जिवीत आमचे खातीर तो जियेलो कालवारीच्या दोंगरार एक रक्ताचो थेंबो तुज्या आनी म्हजे खातीर ताणें व्हांवयला आनी आज आमकां संगात दिवचे खातीर आमचे मागणें आयकोवचे खातीर आमकां पळोवचे खातीर आमकां संगात दिवचे खातीर धैर्य दिवचे खातीर ह्या उंड्या रुपार पवित्र उंड्या रुपार सक्रामेंताच्या रुपार तो आमचे संगत आसा आमी सकट संतोश पावया एक घडीभर आमी उबी रावया आनी देवाची स्तुती करया आनी स्तुती गीत आमी आतां गावया. ओसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापाक ओसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापाक ओसाना सांगता आमी गावया ओसाना थाळयो पेटून गावया ओसाना सांगता आमी गावया ओसाना थाळयो पेटून गावया ओसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा ओसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा ओसाना. ओसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक ओसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक ओसाना वडा ताळ्यान गावया ओसाना हसून हसून गावया ओसाना वडा ताळ्यान गावया ओसाना हसून हसून गावया ओसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक ओसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक ओसाना. ओसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्या ओसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्या ओसाना सकट मिळून गावया ओसाना स्तुती होगलाप गावया ओसाना सकट मिळून गावया ओसाना स्तुती भोगलाप गावया ओसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्या ओसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्या ओसाना सर्गींच्या त्या देवा बापा ओसाना
सोडवून दिला जेजू ख्रिस्ता होसाना सोडवून दिला जेजू ख्रिस्ता होसाना हालेलुया 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 गांत का सुमियान जेजू अकलाफ का सुमियान जेजू सुचित का सुमियान जेजू हरदांत का सुमियान जेजू हेजी का सुमियान जेजू हालेलुया 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 इकडे आम्ही उबीन सराव्या भाऊ बहिणीनो आमच्या दोळे दंप्या पवित्र आत्म्याची सचाय माग्या शांतपण आमच्या आत्म्यात शांतपण आसूं दी पवित्र आत्मा शांतपण दिता ताजे शीस भियेल्ले आनी एका रितीन कावजेन बरयल्ले ते मुरी तांचे सांगत आशिल्ली भायर वचून ताका बें दिसतालें कितें जाय तें म्हणलें काकावची न्ही खंयसर आमकां जेजू बरी मारतीत गी लगाड करतीत गी म्हळ्यार भियान ते आशिल्ले एका कुडांत लिपोवन आशिल्ले आनी असल्या परिस्थितींत पवित्र आत्मो तांचेर देंवता तो पवित्र आत्मो तांचे ती देंवतना तांच्या मोतींतलो काळोख पयस वेता उजवाड भोगता तांकां मोहूत आंबळसली मोत शांत म्हण भोगता बें तांचें पयस वेता धैर्य भोगता सवकास तांच्या रुमाची कुडां उक्ती कुडाची बागलां उक्तीं जातात कुडाची बागलां मात न्ही काळजाची बागलां उक्तीं जातात ताच्या मोतींत असलें बें पयस सरता भायर या म्हळ्यार धैर्य तांकां येता कित्याक तांकां भोगतालें तांचे सांगता कोण गी आसा येदोळ तांकां एकसरपण भोगतालें आतां पवित्र आत्मा ताचे ती देंवतना एक सकत ती वाळल्ली तांकां भोगता बें तांकां भोगना कोण आमकां जीव अशी मारतीत म्हळ्यार बें ताचे पयस वेता धैर्यान ते भरतात हे घडयेवर आमी तेच पवित्र आत्म्याक मागया मस्त कावजेनी आसा आमचे तडीपटी काळजांत एक तरेची कावजेनी आसा फाल्यां कालें जाता परवां कालें जाता कोण ना म्हजी पिडा परवां काल जाता कोण ना मोरता कोण ना ह्या कश्ट जाता कोण ना म्हजे हात पांय फोडतात कोण ना म्हाका सण सोडतात कोण ना सक्कडी हांव एकसुरान जाता की एकसुरीन जाता कोण ना म्हणजे रीण आनी की पारीक करून जाता की ना आंगी म्हणजे मग घरांत भविश्य म्हजो पती म्हजो मोग करीत गी म्हणजे पतीन म्हजो मोग करीत गी म्हजी भुरगीं म्हाका सोडटीत गी मोग करतीत गी म्हाका नाश्त्याक घालतीत गी खावजेनी भोगता एक तरान मस्त हांवें मागलां पूण मेळात गी म्हळ्यार कावजेनी भोगता मदींच एक तर बें दिसता हें घेवन आयला हांव हे बर पवित्र आत्म्याक आमी मागया हे पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत आमचे तितलें बें पयस कर मस्त टेन्शनार आसा आमी काळोखांत आसा हांव एकसरपण आमकां भोगता पवित्र आत्म्या आमचे तितून ये आज आमच्या मोती गुसवाड दी फाल्यां कितें करचें म्हणून म्हाका गोत्त ना हांव एक तर काळोखांत आसा मुकलो निर्धार काले काणी वचून म्हणून म्हाका गोत्त ना म्हाका समजणी दी म्हाका जाणवाय दी म्हाका धैर्य दी म्हाका बरवस्तो दी मुकलें मेट काडूंक म्हाका धैर्य दी जाणवाय दी निर्धार करचे सकत दी पवित्र आत्म्या हांवें भियेन आसतना कश्टां फूड करून धैर्य दी पवित्र आत्म्या म्हाका म्हजी पिडा भरती ती बोगूंक सोसूंक धैर्य दी पवित्र आत्म्या म्हाका म्हणजे सांगता राव आज द्रढ निर्धार काण घेवन या पुणशतातून पाठी वचोंक बोड दी पवित्र आत्म्या मागया आमी हे पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया सक्कड आतां पवित्र आत्म्याची ससाय मागया पवित्र आत्म्या बापाच्या
आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या शिको ये आत्म्या वाट दाखव ये आत्म्या जीवित बदलू ये आत्म्या कृपेन बरो ये आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या काळोख धांवडाव ये आत्म्या उसवाट पाको ये आत्म्या मोखान बरो ये आत्म्या गुण करो ये आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या देवोन येतो सदाच्या आत्म्या हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या देवंत ये वाळवंत ये कृपे देण्याने नेटोंगते अनेकांत गरज काळक दौडवते आत्म्या हालेलुया 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 देवाचें उतर द्वितीय पुस्तकांतलें अध्याय 20:8 वाक्य 1-8 तो सर्वेस्परात तुझ्या देवाचें उतर आयक कशी जाल्यार हांव आज 17 दिता ते सर्व उपादेश तो पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो सर्वेस्परात तुझ्या देवाचें उतर आयक कशें जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले आशिर्वाद जातली तूं शहरांत आशिर्वाद जातलो तूं गांवांत आशिर्वाद जातलें तुजें कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या गोरवां वासरांचीं वासरां तुज्या इंडाचीं बकऱ्या पिलां आशिर्वाद जातलें तुजें दालें आशिर्वाद जातलें पीठ मळपाचें आयदान आशिर्वाद तूं भितर सरतना आशिर्वाद तूं भायर सरता आसतना तुजेर विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मनांक सर्वेस्पर देव सलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले 7 वाटेनी पळोवन दवरतले तुज्या कोठारांचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पोर देव तुका दिता ते देशांत तुजेर तो आशिर्वाद घालतलो देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार एक घडी बोर बसया भाव भयणींनो ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करया परसू
ऑस्ट्रेलिया आनी इंडिया मदें एक मॅच जालें आनी सगळ्यांनी भोवशा पळयल्लो आनी भोवसो संतोश पावलो विशय जावन आसा आमच्याच क्रिस्तांव समुदायाचें आमच्याच गांवचें जेमिमा रॉड्रिगस क्रिकेट सेमीफायनलांत सेंच्युरी मारली ताणें आनी मस्त रन काडले आनी ताच्या खेळा वरवीं तें मॅच जिखलें आनी ह्या वेळार ताणें पयलीं अर्घ दिल्लीं कोणाक देवाक जेजूक अर्घ दिलें बिकॉज ऑफ जीजस आय कूड विन दीस मॅच माय गॉड वॉज फायटींग विथ मी म्हजो देव म्हजे सवेन झुजतलो म्हळ्यार तें उतार ताणें घट्ट धरलें आनी जेजूचें सांगातपण ताच्या खेळांत ताका भोगलें त्या देखून तें विन जालें इल्लेशें फाटीं गेल्यार ताच्या जिवितांत मस्त ताका चॅलेंज मेळ्ळें तसो बापूय क्रिस्तांव एरांक क्रिस्तांव समर्थी कन्वर्टर करता म्हणल्या खातीर ताका क्रिकेट मॅचांत अवकाश नेगार केलो ताजे जायते बदलाम गेल्ले ताका मस्त तरेनी ढवून करूंक पळयल्लें थोड्या मतांतल्यांनी ताका मस्त रितीन मानसीक तरान टेन्शन दिल्लें जाल्यारय ताणें जेजूचेर भरवसो दवरलो जेजूचेर भरवसो दवरलो इतले सकट कश्ट आयल्यार इतली सकट टिका आयल्यार इतले सकट माध्यमांनी ताचे विशयांत आयल्यार तें भियेलें ना जेजूचेर ताणें भरवसो दवरलो म्हजो सुमी म्हाका राखतलो म्हजो सुमी म्हाका जिखूंक दितलो म्हणलें भरवसो दवरलो ताणें आनी त्या देखून सेमीफायनलांत जिखलें मात न्ही फायनलांत ती इंडिया वर्ल्ड कप हाडूंक पावलें भावा भयणीनो आमी खंडी जावन हे घडीत आमच्या जिवितांत बरें करून नियाळ करीचें कित्याक आमचो देव बरवसो देव आमचो देव आमकां बरवसो दिवचो देव परनेसरल्यांत आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 14वो अध्याय इस्रायल पर्जा इजिप्तांतून भायर सरल्या आनी वाटेर आसा एका कुशीन परवाऱ्याचें सैन आनी एका वाटेन तांबडो दर्यो आनी ह्या तांबड्या दर्यांत उतरचें ह्या वेळार कितें करचें कळना ते भियेले आनी ह्या वेळार देव मोइशेक सांगता तुजी बेत काडी त्या दर्याचेर उबार आनी दर्यांतल्यान वाड जातली म्हणटा आनी मोइशे ताजी बेत काडी उखलून धरता आनी ह्या वेळार ताका पुरो जाता आसतना तरी ताका ताजे सायक ताका हातान ती उखलून धरून कुमो करतात ती बेत काडी पळया तांकां थंयसर तांबडो दर्यो उतरो मात न्ही तांचे दुस्मना विरोध झुजोंक अमालेकिता विरोध झुजोंक येतना थंयसर ही बेत ताजे हात उबारून तो मागता देव तांचे खातीर झुजता मोइशे म्हणटा भियेनाका देव तुमचे खातीर झुजता गॉड वील फायट फॉर यू भाव भयणीनो पळय असतो बरवसो आमचो देव आमचे सांगता आसा आमी मस्तुताना जिवितांत निराशी जाता आमी मनशाचे सैम तशेंच आमकां इल्ले कश्ट आयले आमी डावन जाता कंगाल जाता आमकां इल्ले थोडी पुटी हेरांची टिका मेळ्ळी आमी मस्त निराश जाता आमकां थोडी पुटी जिवितांत दिल्ले कश्ट अकमान भोगूं मेळ्ळो आमी गळोनूच वेता पिडा आयली आमी सक्कड जालें म्हूण चिंता आनी जायना गेलेंच म्हूण चिंता रीण जालें माथ्यार खालें करचें कळना आनी कालें करचें कळना थोडे जीव गती करचे आसात निराशा मनशाक मस्त कश्ट येता मनशाच्या जिवितांत निराशा एका तरेन हायस्ट मनशाक कश्टची निराशा आनी निराशा खंयच्यान येता निराशा देवातावन येना देवसरातावन येता केन्ना मनशाचो भावार्थ उणो जाता केन्ना मनशाचो भावार्थ देवा ते उणो जाता
केदळ मनीस देवाचेर विश्वास दवरच्या बद्दल संवसाराचेर विश्वास दवरता, आपणाचेरच विश्वास दवरता, आपणाचें बळ उणें जातना मनीस निराशेक पडटा. निराशा मनशाक काळोखांत लोडटा. निराशा मनशाक जिविताचो भरवसो कान उडयता. आनी त्या देखून निराशेक वळख जाल्लो मनीस देवाचो अनुभव करूंक शकना. देखून हांगासर देवाचें उतर सांगता तुमी आयकल्यात त्या वाचपांत. तुवें कितें करीसय जिवितांत तुजो देव तुजे सांगात आसा म्हणलें उडास दवर पयलें. आमचो देव आमकां सांगा दिवचो देव. आमकां थोड्यांक देव म्हळ्यार सुखांत मात्र देव म्हण चिंतचे आमी. भलायकी आसल्या वेळार मात देव आमचे सांगात आसा म्हण चिंतचे आमी. आमकां बरें सूख भोगूंक मेळटा सक्कड आसल्या वेळार आमकां देव आमचे सांगात आसा म्हण चिंतलें पुरो जालें म्हणलें देव आमचे सांगात ना. आमचो देव कश्टांतल्याचो देव. आमचो देव आशिर्वादां दिवचो देव. आमचो देव पिडेस्तांनी आसचो देव. आमच्या देवान कितें केलें कुरीस वावयलो सोम्यान आनी थंय कितें कुर्सारूम काडलेलो तो. आमकां ताणें सुकूत भासावना. आमी कुर्सारूम काडूंक आसा म्हण ताणें दाखयला. देखून आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो आमी पयल्यान देवाचेर विश्वास दवरी जाय. देखून सांगता देवाचें उतर सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार तें गरजेचें. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तुवें आयकचें आनी ताचे उपादेश तुवें पाळेचे. उपादेश कितें सांगतात? उपादेश तुका देवाचेर भरवसूंक उलो दितात. देवाचेर भवार्थ दवरूंक उलो दितात. देवाच्या वाटेन चलोवंक आपणयतात. देखून आमी आमचो देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें मोतीन दवरना. आमी केदींच निराश जावचें न्ही. आमी धैर्य करीचें, भरवसो दवरचें, बावार्थ दवरीचें आनी जेजू आमचो भरवसो. देखून आमचो देव आमचे संगता आसा. आनी कितें जालां ते कितें म्हणटा सर्वेस्पोर देव तुका राष्ट्रां वयर उबारतलो. आमी कितलीं कांगाल जावं दी, कितलीं निराशी जावं दी, कितलीं पिडेस्तां जावं दी, देव आमकां परत्यान उबारता. भिवचें न्ही आमी. भियेल्यार आमी असलें ओगडायता. धैर्य आसचें आमकां, बावार्थ आसचें. फाय आमी झुजाचें. कित्याक आमचो देव आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद दिता. देखून दवरता देखून सर राष्ट्रांत तुका उबारतलो. सरेस्परा देवाचें उतर आयक कशें जाल्यार आशिर्वाद तुजेर पडटले. ब्लेसिंग्स आमकां आमच्या शारांत जावं दी, हांव जीवचे कडेन जावं दी, आमच्या गांवाचेर आशिर्वाद, आमच्या शेतांतल्या पिकाचेर आशिर्वाद, आमच्या कुडीचें फळ म्हणजे भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद. देव आमच्या घरांत कितें मन जाता तांचेर आशिर्वाद. तुवें काम करच्या जाग्यार आशिर्वाद. तुजें दालें, तुजें पीठ मळपाचें आयदान, आमकां मडकी, आमची शिताची मडकी, ती आमचें पीठ मळपाचें आमची शिताची मडकी दिसाची. देव ताजेर आशिर्वाद घालतलो. देव तूं भायर येतना आशिर्वाद घालता, भितर येतना आशिर्वाद घालता. देखून आशिर्वाद सुवाळसो आमचो देव दिता. देखून भावा भयणीनो आमी देवाचेर विश्वास करून शिकचें. आज गरजेचें तें आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक शिकया. कितले सण जेजू कडेन आयिल्ले. खोडकार म्हणालो सुम्या तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पळया तसो बरो बावार्थ आनी बरोवसो पळया. तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजूक तें मेसवलें. जेजू म्हणालो हांव कुशी व्हरता नितळ गुण जालो. 12 वर्सां कश्ट स्त्री कितें म्हणून आयली? फकत हांव ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. लोकांच्या जम्यान ते घुसली आनी म्हणाली फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणाली. परवसो देवाचेर पती न्ही जेजूचेर. आनी त्या देखून ती पातयेनी काडून घेवन गेली आनी जेजूचे आंग वस्तूर आपडलें. काल तितल्यान तक्षणान जेजूची सकत वाडली.
त्या आर्य घरा उकोल नडलो पाकें सोडयलें वयर आनी ताका देव येयलो पातयेनी नातल्याला तो येतोय तितलें करते ते ना इतली पातयेनी आसा देखून पाकें सोडून पूण जेजू कशें वता जेन्ना ताका बगलें आनी जेजू म्हणलें पुता उठ तुजी पातकां तुका बगसली तूं उठ आनी चल तुजी पिडा तुका गूण जाली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो वच्च बाबार्थ आमचें तें आसूंक जाय आज आमी बावरतान भुरग्यां आज आमचीं काळजां बावरतान भुरग्यां जेजू आमचो बरवसो हांगासर आसा उंड्या रोपार कितल्या जाणांनी ह्या जेजूचेर बरवसो दवरलो कोणी निराशी जालें नात हर एकलो बरवसो थंय फळादीक जालो जाकेव आपूण पातकी म्हणून तो जाणा आसल्यार बरवसो दवरून तो जेजू पळोवंक गेलो रुखार चडून बसलो आनी जेजून त्या रुखाचेर आसता ताका पळयलें बाबा भयणी आज हांव बावार्थान हांगासर आयलां आज आयलां आज आमी कितलीं तुमी आयल्यात हांगासर खंडीत जावली तुमच्या काळजान बावार्थता जाल्यार जाक्केवाच्या जी जाक्केवाचेर दिश्ट घाल्लो रुखारांतल्या जाक्केवाचेर दिश्ट घाल्लो जेजू तुमचेर ह्या घडये दिश्ट घालतलो तुमचेर मात न्ही तुमच्या काळजांचेर तुमच्या कश्टांचेर तुमच्या मोतीच्या बगणांचेर तुमच्या कती बेजारांचेर तुमच्या घरांतल्या समस्यांचेर तुमचेर आयिल्ल्या अनुवारांचेर तुमकां रेवडकांच्या वायट सक्त्यांचेर तुमकां दोसच्या वायट त्या दोस्त सैतानाचेर तो दिश्ट घालतलो हर एकल्याक आमचेर दिश्ट घालता तो कांय भिवचे नाका आमी सोम्याची दिश्ट आमचेर आसा वचू आशिर्वादान दिवचो सोमी आज उंड्या रुपार आमचे सांगात आसा आमी सक्कड आमचे जिवी जेजू भेटोवया आमी सोम्या कडेन या सोम्या आमकां मागोवंक शिकय सोम्या आमकां मागोवंक शिकय ह्या घडये आमच्या कश्टांनी धैर्यान भरोशान मागोवंक शिकय अनुवारां येतना कश्ट येतना निराश जातना बरवसो उगडायतना एकसुरे जातना सोम्या आमकां तो मागोवंक शिकय आमच्या जिवितान जेजू तो आमचे सांगातार राव आमच्या जिवितान दर एक कश्टाच्या परिस्थितींनी सोम्या आमकां धैर्य दी आमी त्याच खातीर जेजू हांगासर आयला आमी मागोवंक आयला जेजू तुजे कडेन आमचे कश्ट घेवन तुजे कडेन मागोवंक आयला आमची पिडा आशिल्ली घेवन तुजे कडेन मागोवंक आयला आमच्या भुरग्यांपणा खातीर मागोवंक आयला आवय बापाय खातीर मागोवंक आयला आमच्या घरच्या सांद्यां खातीर मागोवंक आयला आमचे कृशी बऱ्या तरान जावं दी म्हणून मागोवंक आयला आमचे परगांव तसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचें काम बरें उरोवन दी म्हणून मागोवंक आयला आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दी म्हणून मागोवंक आयला सोम्या आमच्या जिवितान आमकां फुडाराची चिंता थोड्यो चिंतने बेन दिसता सोम्या हें बे पयस कर म्हण आमी तुजे कडेन मागोवंक आयला आमचे रीण फारीक कर म्हण जेजू तुजे कडेन मागोवंक आयला आमी मस्त वत्तड आसा सोम्या जिवितान हे वत्तड आमकां निवरां मस्त कश्ट जाता फुडें करूंक सोम्या निवार म्हणून तुजे कडेन मागोवंक आयला सोम्या आमच्या घरांत ते रितेपण मागोवंक ते पयस कर म्हण मागोवंक आयला वायट संवय आसा आमाल पिवणें आनी वायट दुसरे वायट संवय आमकां कुडीच्या ओडण्याक आमी सांपडला जेजू आमी ताजे तो सुटका दी म्हूण मागोवंक आयल्या आमची ती आमची युवा सणां आसा सोम्या तांचे खातीर मागोवंक आयल्या वाट सुकल्या खातीर तांचे खातीर मागोवंक आयल्या आमची भुरगीं सोम्या जेजू आज आमचे सगळे बोगणां कश्ट दूख तुजे लागीं आयल्या सोम्या आमी तुजे लागीं हाडून आयल्या सोम्या आमकां मागोवंक शिकय सोम्या मुझ्या दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय मुझ्या सोम्या मुझ्या दुनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय
소미야 마고시크 소미야 마고시크 소미야 마고시크 소미야 마고시크 진니니라 사타나 리템포는 복타나 소미야 마공시그 건티두칸 불타나 두바마카 도사나 소미야 마공시그 무차 소미야 무차 드니야 마카토 마공시그 무차 소미야 무차 드니야 마카토 마공시그 소미야 마공시그 소미야 마공시그 소미야 마공시그 소미야 마공시그 रागमकायेताना धैर्य मोजे सुक्ताना सोम्या मागोंशिक सुखी धारती भक्ताना विश्वास तो दंडलताना सोम्या मागोंशिक मुझा सोम्या मुझा दुनिया माकातो मागोंशिक मुझा सोमिया मुझा दुनिया माकातो मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक Kutkutma nastana Monanti kuskatana Somiya magonshik Sarvamaka santana Yeksuro hamzatana Somiya magonshik Mucha somiya Mucha duniya Makato magonshik मुझा सोमिया मुझा दुनिया माकातो मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक दिव्य आम्ही पडया सोम्यान आम्ही सोम्याकडे सोम्या आमकां मागोंशिक जिविताचे कश्ट जेजू बेटाया आमची मागणी जेजू बेटाया खंयची दुकान जेजू बोब मारया हांगासर जेजू तुज्या आनी म्हजे खातीर आसा तूं एक तुज्या काळजांत तो तुजी मागणी उसार सांग जेजू कडेन धाकशे नाका भिये नाका तुज्या मोतीन तूं सांग आज कितें जाय सोम्या कडेन तुझ्या जिवितांत तुझ्या कुटुंबांत आयिल्ले कश्ट ते निवारूंक माग जेजू कडेन जेजू कांय वत न्ही ते वाऱ्या वादळान तण केल्लो जेजू तुज्या कुटुंबांत आयिल्ले तुज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट निवारूंक शकता ह्या घडये तुज्या मोतींत आसले काळजांतले गायते जेजू गूण करूंक शकता तुज्या आतांच्या आमलीक रगत तुजेर तो अभिषेक करता ह्या घडये माग सोम्या तुज्या आमलीक रगतान म्हजे गाय गूण कर सोम्या म्हज्या घर मोतींत आसले बेजार पयस कर
दैत्य रितीन हांव कश्ट नासा सोम्या मानसीक रितीन कश्ट नासा आज सोम्या जेजू म्हाका आपड जेजू म्हणजे सक्कड पिडा गुण कर म्हज्या घरांतले कश्ट पयस कर म्हज्या घरांत आयिल्ले अनवरां पयस कर वायट सक्त्यांतल्यान म्हाका सुटका दी जेजू दैत्य पटी निर्धार करूंक कश्ट जाता म्हणजे निर्धार करूंक सकत दी जेजू हांव वायट सवयर पडटना जेजू हांव पातकाच्या कोंडान पडटना म्हाका नित्य म्हाका राख जेजू तुजे तोंड पयस वचून सोडिनाका आज जेजू म्हजें कुटुंब आशिर्वाद आयचे जेजू आयच्या देवाचें उतर तुवें उतरां सगळें सोम्या हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो सोम्या या घडये आज म्हाका आशिर्वाद जाय म्हज्या सांगाता म्हणटा सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू म्हज्या जिविताचे सर्व कश्ट पिडा शिडा खंत बेजाराय मनांतलें दूख काळजांतले घाई जिविताचे वत्तड सक्कड वारें वादळां वायटाच्यो सक्ती म्हजे रस्ते दबाव सक्कड सोम्या घेवन तुजे सरशी आयलां सोम्या जेजू तुजेर बाबर्त दवरको म्हजें काळीज उक्तें कर सोम्या म्हजें काळीज नितळ कर म्हज्या जिवितान जेजू हांवें सक्कड वायट जाता न्हू मुक्त जावंक पिडे शिडेत हांव सुटका धोडच्याक अनवरांत हांव सुटका धोडच्याक वायटाच्या सक्तीत हांव सुटका धोडच्याक खळोकांतले भायर येवच्याक वायट वडण्यांतले भायर येवच्याक सोम्या जेजू ह्या घडये तुजो हात मुझेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराचेर म्हज्या जाग्याचेर म्हज्या भोंवतणी आसच्या हर एकल्याचेर उबार तुजें आमलेक रगत सोम्या जेजू ह्या घडये मुझेर म्हज्या घराचेर म्हज्या जाग्याचेर हांवें काम करचे कडेन आमच्या परगांव दसल्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवा सणांचेर नव्यान लग्न जाल्ल्यांचेर सगळ्यांचेर अभिषेक कर सोम्या जेजू ह्या घडये म्हजें जिवीत तुका हांव भेटोवन दिता ह्या उंड्या आरोपार खरोसो जिवंत हजर आसाय म्हण पाती येता अर्घ तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू सक्कड आमचे हात उबे उबारया देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 निरंतर निरंतर स्तुती करा सोम्या जेजूची कृपा वाढली सोम्या जेजू तुझी कृपा वाढे हर याकडे तुझे सकत वाळवून दी जेजू तुझ्या लेकरांत अभिषेक कर हर एकल्याचेर या आराधनाकांगात राहिल्यांचेर माध्यमाचेर भाग घेतल्यांचेर सक्कड पेड्यास्तांचेर सक्कड वायट स्थितीत सापडल्यांचेर कथन जेजू ज्या घडये वाळय तुझे तका तुझ्या रक्तान तुझे सुटका दी जेजू आमी तुजे मागता जेजू कित्याक तूं आमचो देव तूं आमचो सोमी तुका सोम्या सक्कड जाता सोम्या जेजू तुझे वरवीं मात्र जेजू आमची सुटका तुझे तावन वाळटा ती पवित्र कदम म्हजी पिडा म्हजे सक्कड जेजू तुका आता तुम्ही सुटका देवचे तगत या घडी जेजू हालेलुया 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 जीद नाव बोला मरा सोम्याचे नाव बोला मरा या घडी भविष्य कथे होती जीद लॉर्ड टच एंड जीद लेट योर पावर कम एंड हील एंड टच एंड जीद we believe and trust you Jesus let your power come and heal let your Jesus holy blood touch and heal Jesus hallelujah 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 praise the Lord 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 hallelujah 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 कोणी आमचेर आशीर्वाद घाला कोणे आमचेर आशीर्वाद घाला जेसून कोणे आमकां आपडला भावार्थान पातयेत आत्मो सक्कड पातयेत आत्मो
कोणाक कोण सोम्याचेर पाती येता सोमी ताका आपडता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां आयली घडी सोम्यान आमचेर आशिर्वाद घालची. उंड्या रोपारचो जेजू आतां ताच्या आशिर्वादाचो वळो उडोवन पवित्र पुस्तकां तुमी आयकली ती सक्कड आशिर्वादां ह्या घडये जेजू आतां आमचेर तो घालतलो. सक्कड तकली भागव्या, सोम्याक आमकां समर्पण दिवया. बावार्थान जेजूचे आशिर्वाद मागया. Rupa bodla novioriti adarya sarvanecha vasatishvam vavartache bhordivya sushem bhava tushem sutra Purvi Mahima Sasna Sasna Yeka Sarya Nuksita Hukado Jasirita Samasami Navarta. प्रार्थूया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विशेष सक्रमेंत काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण सफळ सदांच आमचे ते आमी बुगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेतान राज करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. Christaचे कृपेन सस्ती जिवीत आमकां सोडून दिलाय. एकटांचा बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यार तुका गितां गाता. एकाच कळसार तुजो मोग करता. एक पोतांची अत्रेकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्तांती मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंतो चार्ल्स बोरोमियो एक धर्माध्यक्ष हाचें स्मरण करता. भाग्यवंत चार्ल्स बोरोमियो, गिबेर्टो बोरोमियो आनी मार्गरेट हांच्या दोगां भुरग्यांनी दुसरो जावन तो जल्मता. ताच्या ल्हानपणांत ताणूच देवस्थानांत तो वाडलेलो. आवय बापेच्या भक्तिवंत सावळेकाल तो वाडलेलो. 21 वर्सां प्रायर ताणें बरें शिकप ताणें जोडिल्लें. सिवील लॉ आनी तशेंच कॅनन लॉ हातूंत ताणें सडीत जानवाय ताणें आपणायल्ली. उपरांत ताच्या मावळ्याच्या पियूस चवथ्याच्या पापा पियूस चवथ्याच्या मसतेन तो रोमाक वेता आनी थंयसर ताच्या ल्हानपणायरच तो दियाकोन जावन आसतना थंयसर त्या दिसाचें आडाळ तें सोलोंक ताका वरती जबाबदारी मेळटा. आनी उपरांत एक याजाक जावन आनी उपरांत एक गवळी जावन तो पवित्र सभेंत जायते सुदारण हाडटा. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा तो करता. आपल्या शिकोवणे मुखांतर प्रत्येक रितीन ताका सर्व क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्याचो पात्रोण जावन आमी मान करता. जायते शिकाप ताणें पवित्र सभेंत लोकांक ताणें दिल्लें आनी तशेंच दुबळ्या धाकट्यांक मार्गादेगेर सयत आसल्ल्यांक ताच्या साद्या शिकोवणे मुखांतर जेजूची वळख ताणें दिल्ली. दुबळ्या धाकट्याची सेवा ताणें केली. आयच्या दिसा पवित्र सभा ताचें स्मरण करता आसतना ताची मजत आमी मागया. ताचे बरी आमी उर्बेस्त जावच्याक ताणें म्हणलेलें आसा, म्हाका प्रायस्त गवळी जावंक म्हाका मोन ना, पूण जेजू खातीर उर्बेस्त गवळी जावंक म्हाका मोन आसा. आमी ताचे बरी सदांच सुडसुडीत जावंक उर्बेस्त जावंक आमचो भावार्थ आमी धैर्यान जियोंक आनी आमचो तो भावार्थ आमी तो पेल्याक दिवंक, पेल्याक जेजूची वळख दिवंक, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जनांक आनी तशेंच सेसामाऱ्याक आमच्या जिने साली मुखांतर बरी देख आमी दिवंक, जेजूची वळख आमी दिवंक ताची मजत प्रत्येक रितीन आमी मागया. हें पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवचे खातीर आमचे पाताक आनी उणेपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच हांव ग्वार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सर्व शिक्षकां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. प्रत्येक रितीन क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सर्व शिक्षकां खातीर, सर्व भावार्थ्यां खातीर, याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर आनी ती जबाबदारी आमकांय हर एकल्याक आवय बापाय जावन भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणान आमी तांकां भावार्थान वाडोवंक आसा, वागोवंक आसा.
सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदाक्ष भगवंत चालसाक दिल्लो पवित्र आत्मो तुझे सभेचे निरंतर पाठय ताचे वरवीं तामान आसतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजू स्वरूपकार घेवन ताच्या सुमुखामळसो परसर संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणींनो, आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कुडीच्या विविध संद्यां बरी आमी एकामेका मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बावर्ताच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचे देणे मेळ्ळां जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तें तो चलोव. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणे तो शिकोवच्यांत वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणे मेळ्ळां जाल्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिव. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव. दयाळ कर्ण्य करतलो तो हस्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जाय. वायट कांटळून बऱ्याक लाभधल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टा अनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या बावडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें, शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सकडा थंय एकाच रितीन चला. देवाचें उतार हें. तुझे मुझो आत्मा शांतीन सांभाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार मुझो आत्मा शांतीन सांभाळ सर्वेस्परा. तुझे मुझो आत्मा शांतीन सांभाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार मुझो आत्मा शांतीन सांभाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्वना. म्हज्या दोळ्यांनी ओडविकायेची दीस येना. व्हडपणाचो रस्तो हांवें धरूना. म्हजो हात पावनात असल्या कार्यांक हांवें हात घालूंक ना. तुझे मुखार मुझो आत्मा शांतीन सांभाळ सर्वेस्परा. गरज म्हजे कळ्ळी.
ससी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वचन वावय थेल्यानो हांव तुमकां विशो दिता म्हणटा सोमी हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी जेजू सांगी लागलो तूं तवळ जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एकल्या मनशान व्हडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभा दिवंक लागलें. पयलो ताका म्हणलो हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचून पळोवन ये जाय. देखून दया कर न म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो हांवें 5 जोतां भाडें घेतल्यात तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया कर न म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें हांव काजार जालां तितलोच देखून म्हाका येवंक जायना. साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकट दुर्बळ्यांक पांगळ्यांक कुरड्यांक आनी तोट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो सायबा तुजे हुकमे प्रमाणे सकट कर्ण जालें पूण आनीकी जागो आसा. तवळ धनियान साकराक सांगलें तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वयबगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां जांकां आपयल्लें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोवंक पावचो ना. देवाचे उतर हे भगनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, लग्न उत्सवाची ती वापार आमी आयकली. ह्या सर्गीच्या जेवणाची तर संभ्रमाची खबर जेजू आमकां दिता. आमकां सगळ्यांकी जेवणाक आपयलां. आपयलां वय गिना घट्ट सांगा केदाळा खंयच्या जेवणाक मागीर निमाणें नवें जाल्ल्या उपरांत आज जेवण आसा. आशा आनी सचिन तांचें लग्न बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून उपकारी म्हणून ती हांगासर आज कुटुंबादारा सांगात आयल्यांत आनी तांणी जेवण दिलां. देखून आमकां जेवणाक आपयलां. वय मो वय की न्ही
तेंय वय पूण ताच्या की पयलीं आमकां सगळ्यांक जेवणाक आपयलां खंयच्या जेवणाक सर्गींच्या जेवणाक हे उकारिस्ताच्या जेवणाक आमकां आपयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां सगळ्यांक जेवणाक आपयलां एक फावटी भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसीक एका ग्रिस्त मनशान आपणाच्या घरा जेवणाक आपयल्लें साबार व्हड व्हड मनशांक ताणें ग्रिस्त मनशान आपोवणें दिल्लें आनी सगळीं बरें बरें न्हेसून त्या ग्रिस्त मनशाच्या घरा व्हडल्या मनशाच्या घरा जेवणाक तीं गेल्लीं आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसी थंय उपरांत येता आनी येता आसतना एक व्यक्ती त्या रावळेराच्या मुखार त्या ग्रिस्त मनशाच्या मुखार गेटी लागीं थंयसर एकलो व्यक्ती बसोन आसता आनी तो व्यक्ती तितलें बरें तो न्हेसोन नातुरलो आनी वो भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसी लागीं तो म्हणटा म्हाका जेवणाक वचोंक जायना म्हाका आपोवंक येना कित्याक म्हज्या नेसान बरें ना हांव दुबळो व्यक्ती देखून म्हाका जेवणाक आपोवंक येना कांय येणेतान पाशा जाता आसतना कोण कांय खावंक दिता म्हणून हांव राखून आसा पूण त्या क्रिस्त मनशाच्या घरा म्हाका आपोवंक येना देखून म्हाका वचोंक जायना आनी तो व्हडलो भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसी म्हणालो बाबा तूं कांय बेजार करिनाका जेजूच्या जेवणाक तुजी मुस्तायकी अडखळ जावची ना आनी तें जेवण जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता ह्या घरा भितर तुका वचूंक आपोवणें मेळोंक ना म्हणून तूं कांय बेजार पावनाका देखून जेजून दिल्लो उंडो आसा जेजून दिल्लें इल्लेशें खाण आसा तें आमी वांटून खावया म्हणून ताच्या पद्यांत आसुल्लो तो उंडो काडटा आनी अर्दो ताका दिता आनी दोगी जण उदक पिवन उंडो खावन तांची पोट ती भरतात आनी उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसी तो देवाक अर्गां दिता ह्या घडये असले एक जवान ह्या म्हज्या बाबा सांगाता जेवंक फावो केल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजूचो सांगात ताणें थंयसर भोगलो जेजूचें हजरपण त्या दुबळ्या व्यक्ती सांगाता जेवता आसतना ताणें जेजूचो सांगात ताणें भोगलो आज आमकां जेजू ताच्या पवित्र जेवणाक आमकां आपयता साबार संगती आमच्या जिवितांत अडखळ घालूंक पुरो जेजून सांगले त्या ओपारींत थंयसर सर्गीच्या राजा विशयान जेजू आमकां कळीत करता जेजू आमकां सांगता एका व्हड मनशान एक व्हड जेवण तयार केलें आनी जायत्यांक आपयलें आनी वेळ जेवणाचो वेळ जाता आसतना ज्या कोणाक आपयल्लें तांकां परत तांकां जागोवंक सगळें तयार जालां आपयल्लीं आतां येया आनी ह्या वेळार कितें जाता वेगवेगळी निभां दितात एकलो कितें म्हणटा हांवें शेत मोलाक आनी गेला मात्र तें हांवें वचोन पळय जय दया कर म्हाका माफ कर आनी एकलो म्हणालो हांवें पांच जोतां भाडे घेतल्यात हांवें ताची वचून परिक्षा करीत जाय आनी तिसरो म्हणालो हांव नव्यान काजार जाला तितलोच देखून म्हाका हनीमुनाक वचोंक आसा आशा आनी सचिन तांकांय सांगितलें आसलें आज ती उपकारी म्हणून हांगासर आयल्यात आमच्या फेस्ता दीस तांच्या काजार आसलें तांकां बेजारी आसली पूण तांणी सगळी तयारी केल्ली पूण जाल्यारय भाग्यवंत जुआंपाल मुखांत्र मागिल्लें तांकां सगळें मेळ्ळां देखून उपकारी म्हणून ते हांगासर आयल्यात जेजू सांगले त्या ओपारींत थंयसर 3 वेगवेगळे रितीचे वर्गाचे मनीस आसात एकलो कितें म्हणटा म्हाका हांवें
आज नव्यान खंय गेल्या म्हाका तें वचून पळय जाय 5 जोता हांवें पाडे घेतल्यात देखून तांची परिक्षा करीत जाय आनी एकलो नव्यान खासदार जाला देखून म्हाका येवंकूच जायना म्हाका माफ कर आनी उपरांत धनी कितें करता रागान तो पेटता बेजारायज जाता देखून ज्या कोणाक येदोळ आपोवन आतल्या पळय तांकां सगळ्यांक आपोवन त्या जेवणांत भागीदार करता ज्या कोणाक आपयल्लें तांणी आपोवन तांचे आपोवणें स्विकार करूंक ना त्या जेवणांत भागीदार जावनात आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां आपोवणें मेळ्ळां देवाच्या जिवितांत आमकां वांटेली केल्यात ताचे दैवीक जिवीत आमकां वांटेली केल्यात देखून आमच्या जल्मा वेळार आमकां पवित्र स्नान दिता आसतना आमी क्रिस्तांव जाल्या देखून आमकां बादशाह बांदून दवरली बुती म्हणून आमी हर एकट्यानी चिंतूंक जायना तवळ सोम्याचे आमकां आपोवणें मेळटा हर एका मिसा वेळार मिसाच्या अखेरेक यासाक म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा वचून येयात वसा आनी येनाकात म्हणून सांगना वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आमकां धाडटा परत त्या जेवणांत भागीदार जावंक क्रिस्ताच्या नांवान यासाक आमकां धाडटा पवित्र एवकारिस्त जे आमी हांगासर उंड्या वायना रुपीर आमी सेवल्ले ते आमी जियोवच्याक आनी परत जियेल्या उपरांत तो एवकारिस्तचे बलिदानाचें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी सेसामारा समाजांत आमी जियेल्या उपरांत परत आमी उपकारी मनान स्तुती बलिदान भेटोवच्याक हर एका मिसाक जेजूस आमकां आपयता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर अध्याय 50 आनी 5 थंयसर देव म्हणटा येया तुमी ताण लागलेल्यानो येया खाया आनी पियेया तुमचे लागीं दुडून तरी येया आमकां धर्मार्थ मेळचे एकच जेजूच्या मांस आनी रगत देवाचे उतार आनी ते हर एका पवित्र एवकारिस्ता वेळार आमकां मेळटा हर एका आयतारा आमी कळनासतना आयतारसून भगवंतपणी आमी पाळटा आसतना तेच एवकारिस्तांत जेजूचें मांस आमकां मेळटा त्या सर्गेच्या जेवणांत आमी वांटेली जाता पूण सबार पोटी ह्या तेका व्यक्ती भाशेन आमकां सबार कारण आसात निबा आसात आज एक दीस मिसाक वचनातल्यार वडना आज एक दीस मागणें करनातल्यार वडना फाटल्या थोड्या दिसां आदीं हांवें एकल्याचो विचार केले का भयणीचो अरे बहिणी तूं खंयच्या मिसाक आयिल्ली ना फादर मिसाक येवन हांव न्हिदली अरे बहिणी खंयच्या एका मिसाक येसय आसलें न्ही गे वय फादर हेज आसलें म्हाका बावर्त आसा आय हॅव ए फेथ बट आय वील गो वेन एवर आय लायक इट म्हाका बावर्त आसा म्हाका वचोचें म्हूण कळीत आसा पूण म्हाका केदना म्हाका खुशी म्हूण बगता तेदना हांव येता एका बावर्ती व्यक्तीन असली जाप दिवची ती सारकी न्हय म्हाका खुशी आसा तेदना हांवें वेचचें न्हय तें आमी आमच्या जिवितांत दिवचें एक नेब आनी असले नेब दितेल्यांक सर्गीच्या जेवणांत भागीदार जावचें तें अवकाश मेळना निबा आमकां साबार आसूंक पुरो आज आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत मस्त सैर येतात आज तांकां रांदून वाडी जाय देखून आज एक दीस मिसाक वचनातल्यार वडना आज फायनल मॅच आसा आज मिसाक वचनातल्यार वडना आज आमकां भोंवूंक वचूंक आसा पिकनिकाक वचूंक आसा देव समजता देखून आमकां मिसाक वचनातल्यार वडना जायतीं कारणां आसूंक पुरो निबा आमी दिवंक पुरो आमच्या जिवितांत निबा दिनासतना सोम्याचे आपोवणें आमी उक्त्या मनान स्विकार करन जर तर एवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता तवळ देव आमकां ताच्या संतोशांत वांटेली करता बेसावांनी भरता आनी सर्गींच्या त्या जेवणांत आमकां भागीदार करता तर मोगाच्या भावा भयणीनो दिसपडतें ह्या जेवणांत आमी व्हडा उर्बेन आमी वांटेली जावंक जाय कित्याक जेजून आमकां परत ताच्या उडासाक आमकां तें करूंक ताणें आपोवणें दिलां घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची घेयात हे म्हजें रगत म्हज्या खालसेंतलें रगत हांव तुमकां पिवंक दिता हे म्हज्या उडासा तुमी करात जेजू आमकां परत ताच्या एवकारिस्ताच्या बलिदानांत सर्गीच्या जेवणांत वांटेली जावंक तो आमकां आपयता तर उर्बेस्त आमी जावया जेजूचें आपोवणें आमी स्विकार केल्ली हर एकली ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक जाय
हांवें सुरवेर सांगलें आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां म्हणल्या खातीर आमी ती बाचावी जोडिना पूण जी कोणाक आपयलां आपोवन हें स्विकार केल्ल्या उपरांत आमी वचत जाय ताका आमी अनुभव करीत जाय इस्रायल परसाय तशेंच राखून आसली आमी बसायली परसां देवान मिसून काडलेली परसां देखून ह्या जेवणांत वांटेली जायनातल्यार वडना आमकां बाचावी मेळटलें म्हणलें तांचें चिंताप आसलें पूण तांचें साल्वासांव तांकां जावंक ना तांकां खरी बाचावी मेळोंक ना कित्याक ते तांच्याच जिवितांत निबाव वयर निबाव दिवन ते फाटीं रावले आज आमच्या जिवितांत निबाव वयर निबाव दिवन एवकरिस्तीचें बलिदान आमी सुकोवचें नाका दिसपडटें जेजून आमकां आपयलां ताच्या जेवणाक आमकां आपयलां देखून आमी उर्बेस जावया आनी मोगान हें दिसपडटें तेच सर्गीचें जेवण स्विकार करूंक आमी सदांच आयते रावया आमच्या काळजांत येवसो जेजू दिसपडटें ताच्या मासा रक्तान तो आमकां पुसून दोशी करून दी आनी ताचे सुकुरपेण तो आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया आमेन नादान बरो मोगाच्या धवार भेटो आडून आयल्या काळिको के बापा मोगांत्यो मोगाक तुवें आमकां दिल्लें तर निर्भय सगळें आमचें घेवच्याक दोबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादांत बरो मोगाच्या धावांत भेटो हाडून आयल्या काळिको म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावन मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निके सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे बापा आमच्या ससनी गवळ्या भाग्यवंत चार्ल्स तुजे परजेसो गवळी आपणा पासत आनी आपले परजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिताव ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेर सुगून तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जन एकल्याच्या बेसाक गज ते सुगून वाडोवन आमचे जिवीत फळां बरीत कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत चार्ल्स बरोमी आनी भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय तांचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता तांची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता तांच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या होय बाबा सर्गी दुखाचे
सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवा जाला जेजू नव्या येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोवंडो आनी ही सोडवणेची काल सुद्दां तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा पिठो पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याद की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवान पुनस बरबस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेज तांकां तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मुर्य देवाचे माये संगती भगवंत जुदेत सुपती भगवंत धर्म दोता भगवंत चार्ल्स बोरोमियो भगवंत जोन पावल दुसरो आनी सरकडे तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्ल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
सर्वेस्परा सर्वायतांतले विघ्नांवरांतले कथे बेजारांतले पिडे शिडेंतले सोलवनांतले तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय समाधान बरी भलायकी संतोष एक पडतो आमकां दी सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शादी दवरता म्हजी शादी तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती द्यान एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्त तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ते आमच्या सर्तेनी ख्यास सडेन आसा पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दी पळया जेजू क्रिस्त हो जावन आसा सर्गी सुद्दांनी आमकां ताच्या जेवणाक आपोवणें दिल्लो आनी वस्तू जेजू आमच्या काळजांत येता तो जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासनीक जिविताच्या कानान आमकां राखून दर्या वस्तू सोम्या तुज्या मासा तुज्या संसारांतली सोबीत फुलां कशीं फुलता आसून ती तुज्या वर्तान सदां घेता म्हूण जाती मनशां प्राण सर्वूच न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय राखून दर्या पोस तूं सोम्या तुज्या मासा तुज्या समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासनीक जिविताच्या कानान आमकां तूं दर्या वस्तू सोम्या तुज्या मासा तुज्या पळचेक तुज्या एक प्रिती सोडया परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यातली भोव मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवले राखून दर्या वस्तू सोम्या तुज्या मासा तुज्या समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासनीक जिविताच्या कानान आमकां
आमचे दोळे आमी दंप्या काळजांतल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमकां हर एकल्या जेजून आपयल्लें. या तुमी सुमेस कश्टांतल्यान वचन वयतल्यान हांव तुमकां विश्व दिता, हांव तुमकां जिवीत दिता, हांव तुमकां समाधान दिता म्हणून जेजून आमकां ताचे सुशें आपयल्लें. म्हजे सांगात तुमी एकवटून रावा आनी तेन्ना हांव तुमचे एकवटून रावतलो आनी तुमकां बेसांवांनी भरतलो आनी तुमच्या जिवितांत फळ दिवंक शकतल्यात. जेजू आमच्या काळजांत तो एकवटला, आमच्या जिवितांत एकवटला, आमच्या काळजांत तो आयला. काळजांत जाल्यार जेजूक आमी अर्गां दिवया. जेजू सदांच तूं म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या कुटुंबांत राव म्हणून जेजू लागीं आमी मागया, ताका अर्गां दिवया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें विंचून काडलेल्या गोवळ्या बराबर भाग्यवंत चार्ल्सान आपल्या मनीअर्पणांत विश्वासीपणाची आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी उमेदीची परसळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या अभ्यासाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावूंक आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गटाय आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जोआं पॉल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक गोरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी मोग करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक. आमकां तुजी कृपा दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तशें आमी मोग करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थांत दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळोवंक एकामेका बसून जियोवंक आमकां आदार लाभय. आमच्या कुटुंबा मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावंक रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. एक घडी भर बसया, देवाक अर्गां दिवया. जायते उपकार जोआं पॉल दुसऱ्या मारिपात देवान आमकां हांगासर केल्यात. जायते आमच्या कुटुंबाचेर ताणें आशिर्वाद घाला. जायते आमच्या कश्टांनी आमी ताका उलो मारलो तर ताणें आयकलां.
फाटल्या दिसांनी पेस्ताच्या संदर्भाचेर दैत्य आशिर्वादांतल्यान आमचेर वतलीं. दैत्यांनी आमी बरेंपण सोडलां आमच्या कुटुंबांक वैयक्तीक रितीन ह्या सर्वांक अर्गां दिवया हाचें सांगता. हांगासर अर्गां दितात सबार जाणां उपकार मेळिल्ल्या खातीर. सांजो दुसऱ्याच्या पेस्ताक येवंक फावो केल्याक अर्गां दितात. बरी भलायकी फावो करून ह्या पुनशेताक येवंक फावो केल्याक सबार जाणां अर्गां दितात. एकल्याचें हार्टाचें ऑपरेशन जावंक आशिल्लें तें ऑपरेशन नासतना बरें जाल्ल्या खातीर एक भक्तीक अर्गां दिता. कुटुंबांत वाड्यांत वायट सगत उणी जावन पवित्र आत्म्याचें व्हड आनी सकत दिसून आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें कादराचें कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दितात. कुटुंबांत एका कुटुंबान देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर सगळें कुटुंब आज देवाक अर्गां दिता. ह्या पुनशेताक येवंक फावो जाल्ल्याक भक्तीक अर्गां दिता. एकल्याच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें सांजो ताच्या दुसऱ्या मताच्या मजतीन तो अर्गां दिता. कुटुंबांनी सबार उपकार मागिल्ले फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या सर उपकार सगळे आमी अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या आमकां उपकारां खातीर. अर्गां तुका सुमयान जेजो. होगलाप तुका सुमयान जेजो. महिमा तुका सुमयान जेजो. आराधन तुका सुमयान जेजो. वंदन तुका सुमयान जेजो. जय जय तुका सुमयान जेजो. अर्गां तुका दिता सुमयान सगळ्या म्हज्या काळजा. देनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सुमयान सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रार्थया बोका कुळदरा बापा बघेवन सुहांपा दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजे दैवीक काकूळ तेमी वर्णिता. ताचे मारी पात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सुमोग आनी ताचे गूण करचे सगत आमकां तुवें फावो केल्याक आमी तुका दिन वसता. ताचे बरी बगेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजो दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बगेवून सोंपाक दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान क्रिस्त ताच्या काळजाची दारां उगडून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राजसंधान तुज्या जिवितांत परसडले. देवाचे विश्वास आखेर सांबाळ्ळो. तशें तुज्या उतरान आनी देखेन तूं सर्व आदर्श जालोय. आमकां मोगान बरो गवडी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविता प्रेरणा जावं. आमकां सदांच जेजू तें आमी दिश्ट उबारो आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक सण आज आमी मागच्या करचें. बसया आमचे सर गरजो सांजो दुसऱ्या मारिपात सोम्याक आमी भेटोवया. एकल्याच्या घरांत मोतींत समाधान लाभच्या खातीर मागता. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोंक परगांवांत मागतात. एका तरणाट्याक परगांवांत एक बरें काम मेळोंक आनी तशेंच ताजें जिवीत आनी सुदरोवंक मागतात. एकल्याच्या पांयाची गांठी दूख आनी उलोवप गूण जावंक मागता.
पिडेस्तां बरी भलायकी दिवंक बशे रितीन मागतात घराचें काम बऱ्या रितीन जावंक आनी एक बँक लोन बेगीन मेळोवंक एक भक्तीक मागता तो घरांत दिल्ले पयशे तांणी बेगीन पाटी मेळोवंक मागतात एकल्याचे भायर पडले पर्सांत असले पयशे पाटी मेळोवंक मागतात ल्हान भुरग्याच्या मेंदांत शिरेचे समस्या आसा ती सारकी जावचे बसो तो मागोन आसात एकल्याक बेंगलोरांत बरें काम मेळच्याक मागोन आसा एका पिडेस्ताच्या पोपसाचे समस्या निवारूंक मागता एकले किडण्यांत असले फातर गूण जावं लिव्हरांतले समस्या गूण जावं पोटान दूख गूण जावं पाट दूख संपूर्ण गूण जावं तुमी तांकां मागतात एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक आनी कुटुंबांत बरी भलायकी मेळोवंक मागतात एकल्याक रातीक न्हीद सारकी पडना बरी न्हीद पडचे खातीर मागतात निखील म्हणल्यार भुरग्यान परिक्षेन बरें करना बरोवन अंक बरे मार्क्स मेळचे पासून मागता हॅन्सेलाक बरी सैरीक पाव जावं ताची कुटुंबाची मागतात एक व्यक्तीन घर बांदून दिता म्हणून सांगून 2 वर्सां जालीं ताची मोत उजवाडावन ते घर बऱ्या तरेन बांदून दिवचे खातीर मागतात एका तोटाक मांकोड येवन सगळें नाश करतात ही दोशींतलें देवान राखचे पासून मागतात एक आवय भुरग्यांनी चिंतलें काम बेगीन जावचे पासून मागून आसा एक भुरग्याचे शेडीची एलर्जी गूण जावचे पासून एक आवय मागून आसा एकल्याची एसिडिटी गूण जावचे पासून मागता एकल्याक मानसीक पिडेता कसल्याक गूण जावचे पासून कुटुंबाची मागून आसात एकल्यान आपल्या आमाल पियोने सोडूंक मागतात एकल्याचें प्लाट बऱ्या मोलाक बेगीन विकून वचूंक मागतात पती पत्नी मदली एक कोर्टाची केस सता नितीन इत्यर्थ जावंक आनी बऱ्या तरेन एकामेका समजून ती परिहार जावंक मागतात कॅन्डी म्हणल्यार एका स्त्रियेचें मेंदवा लागीं आशिल्लें पोळ बऱ्या तरेन ऑपरेशन कर गूण जावचे पसून गूण जावन सारकें जावचे पसून मागोन आसात हे शरीर आमी जावं धुवपाक दुसऱ्या मारिपाक जमयेच्या पांयां तरी दवरया हाचे सांगता हांगासर आदारांतले हर एकल्याचे आमचे समस्या आमचे उडल आराधना वेळार आमी दैत्य संगती खातीर मागलां आमचे कश्ट ताचे मुखार दवरल्यात आमचे कनबेदार ताचे मुखार दवरल्या हर एक समस्या आमी ह्या घडये सांज जोवपाक दुसऱ्या मारिपाक मागया हांगासर तो येवन लागीं 6.5 वर्सां जातात ह्या वर्ता बेगीनच ह्या संदर्भाचेर कितलेशांक ताणें बरें केलां हांगासर आनी की बरें जावं दी जायत्या भक्तिकांताच्या कुटुंबाचेर सोम्याची आशिर्वादां वाडोवन दी आनी दैवीक सकत भोगची भाग पाव जावं दी म्हणून आमी सकड मागया तूं आमकां फाव येवकारिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख आमकां घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सता भोगता लागीं सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वागणूक आमकां फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे करपन बरयलें समी तुजे सांगता तरी आमी तर तूं सदैव आसदैव पॉड तुजे कुस्तीन जेजो बेगीवंती मेरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमीन सोम्याचे नावी आमचो आदार आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फासर तरांच्या पिडेस्तांत कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळे दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक बागेवन जुवांपाक दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक
आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनेच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवात हांव येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सक्रेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो. आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. ह्याच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर येवन आराधना भागीदार जावन आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना भागीदार जावन आनी नोवेनाळार मागल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो ह्या पुरुषाच्या रक्ताच्या बापाच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आयिल्ल्या सरभक्तिकांक जेवण दिल्ल्यांक आमी तांकां मानाची वाती वितरण करतल्या आनी तशेंच मुर्दोम आनी फेस्तमीस दिल्ल्यांनी मुखार येवचें आनी विगार बापात हांव मानाची वात तुमी स्विकार करची. ह्याच्या दिसा उपकारी मनान हांगासर येवन खाजाराचें सगळें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक उपकारी मनान सर भक्तिकांक जेवण दिल्लें आसात. एलियास कुटिनो आनी कुटाम, आशा आनी सचिनान दोगांयनी मुखार येवचें आनी विगार बापान मानाची वात स्विकार करची. तुमकां अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याची मजत तुमचेर लग्नाची वितेचेर आनी कुटुंबाच्या विताचेर आमी मागता. एलियास कुटिनो आनी कुटाम जेजूच्या काळजा वाडो. मुर्दोम फेस्तमीस दिल्ले आसात. जॉयस तावरो आनी कुटाम मुंबय. प्रवीण मिनेजस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो. सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो. आनी तशेंच पुणशेता खातीर दान आयिल्लें आसा. जेसिंता ब्रॅक्स सांबोस्त्या वाडो 2000. सरदानीचो मुर्दम दिल्ल्यांचो सरी आदार दिल्ल्या उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मनाची वात वितरण केल्ल्या विगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावया. आमी शिवच्या जेवणाचेर देवाचो आदार आमी मागया, आशिर्वाद आमी मागया. विगार बाप ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. भोवमगला सर्गींच्या बापा, तूं आमचो दातार, आमकां रस्तलाय तुवें आमकां पोसताय आनी सांबाळटाय. आत्मीक जिवितांत आमकां तुवें बळवंत केलाय. आज ह्या नोवेना मारीपात आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ता मारीपात आमकां सगळ्यांक तुवें आत्मीक जेवण दिलाय आनी आमकां आत्मीक रितीन बळवंत केलाय. सक्कळ पिढी आशिल्ली ते आमकां गूण केलाय, बरें केलाय. ह्या पासून तर्गां दिता आसतना आतां आमी जेवंक वता त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल. कुडीच्या बोळाक, कुडीच्या त्या आमकां पोसण्याक गरजेचें काण जेवण आमी जेवंक वता आसतना हें जेवण जेवतना आमी हें जेवण दान दिल्या दानीचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. बरें मन तांणी दाखयलां आनी आज आमी सगळ्यांनी तांच्या संतोशांत वांटेली जाय म्हणून तांणी संतोशांनी दिलां आसता तांचेर बेसांव घाल. हें तयार केल्ल्यांचेर आनी सर्व आमी जेवण जेवतले आमच्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणा बरोबर घट जावन हांगासर जोडलें आत्मीक बरेपणाने आमचो भावार्थ आमी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी जिवन
तुका आनी तशेंच सांग जो पावस दुसऱ्याक साक्ष दर्शन कर क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेपात म्हाका चलो हे कळोवनी आमी हांगासर देवकारिस्तान जेजूक आमी अनुभव करता आनी नवें करून मागीर जो पावस दुसऱ्या मुखांतरी प्रत्येक वजत आमी मागता आतां परत आमी याजाक तुमच्या माथ्याचेर हात दवर मागता देखून त्या नंतर तुमी कोणेंच आल्तारी सोडून हांगासर येवन कुर्सां मोगान येवचें तें करिनाकात कित्याक आमकां बेसांवां दाराळ मापान मेळटात थंयसर सगळे तांदूळ रावून तुमी मागचें ह्या आल्तारीचें भक्तीपण सांबाळूंक तुमी आदार दिवचो Shantiso dukamso Agi bonzu wapau dusro Evi kakurti sobok tuto Agi bonzu wapau damso Naman tuka Naman tuka Evi kota आमच्या संता शांतीच्या तुमरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या तुमरा संदन मोक्षेवा तुझो परजर पाटलावदार क्रिस्ता सोतून बळवो भवे सभे सोराय कुवर मागे वोंजुवा पाव दुसरो राजी संदन मोक्षेवा तुझो परजर पाटलावदार क्रिस्ता सोतून बळवो भवे सभे सोराय कुवर मागे वोंजुवा पाव दुसरो नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या तुमरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या तुमरा ओंकार मरिया आशीर्वादे आमकां भगवान जुआम पावल दुसऱ्या भगवान पुरुषाचे करुवेन निवार आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पयलींचे